नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश प्रभावणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांत पयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर. बिर्ला जुवारीनगर वाठारांतल्या बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याक लागलो उजो. वास्को, पणजे, वेर्णा, गोवा शिपयार्ड आनी एमबीबीटीच्या उजो पालवी दळांनी उजो हाडलो नियंत्रणांत. 20 डिसेंबराक जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची आचारसंहिता शेनवार सावन जाली लागू. वेंचणुके खातीर उमेदवारी पत्र दाखल करपाची प्रक्रिया 1 ते 9 डिसेंबर मेरेन आसतले चालू. राज्य वेंचणूक आयोगान केली घोशणा. पणजे शाराच्या हवेचें प्रदूषण वाडिल्ल्यान लोकांच्या भलायकेक जाला धोको निर्माण. पणजेचे जशे हाल जाल्यार पर्वरीचे कितें जातले? ह्या प्रदूषणाक जापसालदार कोण? गोंयचो आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकर मागतात जाप. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर मोगो पक्षा कडेन केल्या युती सांगता भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. राज्य वेंचणूक समितीची बसका जाले उपरांत भाजप करतले जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवार जाहीर. महाराष्ट्राच्या नुस्तेमारी अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतिल्ले दोनूय ट्रॉलर आपल्या मालकीचे न्हय. आमदार केदार नायकान दिले स्पश्टीकरण. विरोधक मुद्दाम जावन आपले नांव बेड्ड्यार करपाचो करतात यत्न. तांच्यांनी मागची मागणी आमदार केदाराची मागणी. मडगांव गार्डनांत बेबदे आनी भायल्या कामगारांचो वावर वाडिल्ल्यान गार्डनाचें आकर्शण जाला उणें. पुलिशेन कामगारांचें करचें व्हेरिफिकेशन बेबद्यांक काडचे भायर थळाव्यांची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारात. 20 डिसेंबराक जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक जातली. 1 ते 9 डिसेंबर मेरेन उमेदवारांनी अर्ज भरपाचे आसा. 11 डिसेंबराक अर्ज फाटीं घेवपाची तारीख आनी त्याच दिसा दनपारां छाननी जावन उमेदवारांची यादी जाहीर करतले. तशेंच 22 डिसेंबराक वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जावपाची घोशणा राज्य वेंचणूक आयुक्त मेनेनो डिसोजान केली. 20 डिसेंबराक जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची आचारसंहिता शेनवार सावन लागू जातली. राज्य वेंचणूक आयोगान घोशणा केल्या. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी पत्र दाखल करपाची प्रक्रिया 1 डिसेंबर सावन सुरू जातली, जी 9 तारखे मेरेन आसतली. 11 डिसेंबराक अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख आनी त्याच दिसा दनपारां छाननी जावन उमेदवारांची यादी जाहीर करतले. दर उमेदवाराक चडांत चड 5 लाख रुपया खर्च करपाक मेळटले. तशेंच 22 डिसेंबराक वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातलो, अशी घोशणा राज्य वेंचणूक आयुक्त मेनिनो डिसोजान केली. Adequate police force will be deployed by the police department for smooth and peaceful conduct of the elections. The total polling booths as follows. North Goa Jilla Panchayat, there are 658 polling booths. South Goa, there are 626. The total 1,284 polling booths will be. The maximum limit of expenditure which can be incurred by a candidate is ₹5 lakhs. The manner of voting will be by ballot. The total voters that will be voting in this election are North Goa Panchayat, male 2,13,529, female 2,25,948, total 4,39,480, that is for the North. South Goa Jilla Panchayats, male 2,06,902, female 2,22,252, total 4,29,157. So the full grand total is 8,68,637. Now we will be announcing the election schedule. In pursuance of Rule 10, subsection 2 of the Goa Panchayat and Jilla Panchayat Election Procedure Rules 1996, the State Election Commission hereby declares the election schedule for the ensuing Jilla Panchayat elections 2025 as follows. The receipt of nomination will be from 1st December 2025, which is a Monday, to 9 December 2025, Tuesday, from 10 a.m. to 1 p.m. 7 days except 3rd December being a public holiday and 7th December being a Sunday. The scrutiny of nomination will be done on 10 December 2025, which is a Wednesday. 10 a.m. onwards, still scrutiny is complete. The withdrawal of candidature will be on 11 December 2025, which is a Thursday, 10 a.m. to 2 p.m. The list of contesting candidates will be published on 11 December 2025, Thursday after 2 p.m. The date of poll, as already said, 20th December 2025, Saturday. Timings are from 8 a.m. to 5 p.m. Date of counting is 22nd December 2025, Monday,
8 a.m. till counting is completed. The Model Code of Conduct comes into force from today with immediate effect and shall be applicable in all the areas under the jurisdiction of North Goa Jilla Panchayat and South Goa Jilla Panchayat respectively, excluding all municipal areas in the areas under the jurisdiction of Corporation of City of Panay. Campaigning ends 48 hours before the commencement of the poll. The Commission has taken all measures to ensure a free, fair and peaceful election. We appeal to all voters to come out in large numbers and exercise their vote right to vote. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. पणजे सध्या वायू प्रदूषणाची पातळी वाडिल्ल्याचो अहवाल मुखार आयला. शाराचो हवेचो दर्जो निर्देशांक AQI 200 लागीं पाविल्ल्यान खूब अस्वस्थ आनी धोक्याच्या पातळी लागीं आसा अशें वर्गीकरण केलेलें आसा. भौशीक भलायकेचेर जावपी परिणामा विशीं फुडाऱ्यांनी आनी लोकांनी हुस्को उक्तायला. पणजेचे हाल अशे जाल्यार पर्वरी आनी गोंयच्या हेर वाठारांतले हाल कितें जातले? ह्या प्रदूषणाक जापसालदार कोण? गोंयचो आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकरान प्रश्न विचारला. देशात दिल्लीची प्रदूषित जाल्ली हवा सदांच चर्चेत आसताच, पूण आता गोंय राज्य लेगीत दिल्लीक हवेच्या प्रदूषणाचेर फाटल्यान उडोवपाक सोदता काय कितें अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. हालींच पणजेच्या हवेचेर आयिल्ल्या अहवालाचेर लोकांनी भंय उक्तायला. हवेच्या प्रदूषणाची पातळी AQI 200 लागीं पावला. खूब अस्वस्थ आनी धोक्याच्या पातळी लागीं अशें वर्गीकरण केलां. भौशीक भलायकेचेर जावपी परिणामा विशीं फुडाऱ्यांनी आनी लोकांनी हुस्को उक्तायला. आपाचो गोंय फुडारी अमित पालेकरान हाजेर हुस्को उक्तायत हे परिस्थितीचेर मत मांडले. गोंयांत भाजपाची ट्रिपल इंजन सरकार आसा, तरी लेगीत पणजेच्या हवेची गुणवत्ता इबाडत आसा. आमकां फुकट मेळपी हवेक आतां पयशे फारीक करपाची पाळी हाडल्या. पणजेची ही परिस्थिती जाल्यार परवरचें कितें? लोक हे प्रदूषित जाल्ले हवेत स्वास घेतात, ताका जापसालदार कोण? हाजी जाप सरकारान दिवची अशी मागणी अमित पालेकरान केल्या. आज सकाळी जेन्ना आमी 7:06 सुमार चेक केली तेन्ना एअर क्वॉलिटी ऑलमोस्ट 200 कडेन पावली. आमी 10 परत चेक केली जाल्यार सुमार 169 175 सुमार आसा, विच इज ऑल्सो व्हेरी क्लोज टू गेटिंग नाव हॅझर्डस. ट्रिपल इंजिन सरकार भारतीय जनता पार्टीचे जे आसा, हांव आतां पणजेचो एअर क्वॉलिटी इंडेक्स तुमकां सांगता. पर्वरी बिरवरी त्या सायडीन 250-300 बी जाले आसतली. हे पळयत जाल्यार एक आमकां गिफ्ट दिला भारतीय जनता पार्टीन, तें म्हणजे की जो प्युअर एअर आसलो, जो फुकट आसलो आमकां, ताजेरूय आज खंय ना खंय तरी पयशे चार्ज जावचे पडटले, कारण आमकां आतां एअर प्युरिफायर बसोवचे पडटले गोंयकारांक नॉर्मल एअर ब्रीथ करतलो जाल्यार. सो आज CCP तांचे आसा, आज सरकारूय तांचो आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटूय तांचो आसा. जेन्ना दिल्लीन 200चेर पावताली तेन्ना हेच गोंयचेच तांचे पदाधिकारी ते बॉब मारताले, पळय आम आदमी पार्टीन दिल्लीन कितें करून दवरला म्हणून. आज दिल्ली 1000चेर पावल्या, 600-700 नॉर्मल जाला थंय, आनी गोंयान आज 200 जाले. तेन्ना आज हे भारतीय जनता पार्टीचे जे पदाधिकारी गोंयान आसा आनी IT सेल आसा ते ओगे कित्याक? कारण प्रत्येक गोष्टीचेर आमकां पयशे दिवचे पडटाले. सरकारीची कसल्योय सेवा आसा जाल्यार पयशा शिवाय कामां जायनाशिल्ली. एकूच गोष्ट फुकट आशिल्ली, म्हणजे ही हवा जी आमी ब्रीथ करताले, जी फ्रेश एअर आमी ब्रीथ करताले. लायटूय म्हारग केल्या, उदकूय म्हारग केला. फक्त एक सवय आसली ती म्हणजे फुकट आसली ती म्हणटा ती एअर क्वॉलिटी वीच यू आर ब्रिथींग टुडे. दॅट इज ऑल्सो नॉट फ्री, दॅट इज ऑल्सो नॉट प्युअर. आनी म्हाका दिसता हाजेर उत्तर सरकारान दिवचें पडटलें. पणजेन जरी परिस्थिती आसा, मेर्शेन जरी परिस्थिती आसा, जाल्यार पर्वरी आनी ताच्या सारकिल्ल्या जाग्यांचेर आज जे हॅझर्डस क्वॉलिटी आज गोंयकार ब्रीथ करता ताका जबाबदार कोण? हाजें उत्तर सरकारान म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी दिवचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. राज्य वेंचणूक समितीची बसका जाल्या उपरांत भाजप जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारांची वळेरी जाहीर करतले अशी माहिती भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर फक्त मोगो पक्षा बरोबर भाजपाची युती जाल्या अशें दामून सांगलें. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आचारसंहिता लागू केले उपरांत भाजप आपले उमेदवार जाहीर करतले म्हूण कांय दीस फाटीं प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगिल्ले. शेनवारा राज्य वेंचणूक आयोगान पत्रकार परिशद घेवन वेंचणुकेचे वेळापत्रक जारी करून आचारसंहिता लागू केली. हे विशीं गोमंतक टीव्हीन भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायका वांगडाच फोनार संवाद साधलो. तेन्ना तांणी सांगले की राज्य वेंचणूक समितीची बसका जाले उपरांत भाजप जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारांची वळेरी जाहीर करतले. तशेंच मोगो पक्षा बरोबर आमची युती जाल्या.
जागा वाटपांचेर चर्चा जाले उपरांत सगळ्यो गजाली मुखार वयतल्यो अशें दामून सांगलें. आम्ही स्टेट इलेक्शन कमिटीची मीटिंग रोखडीच जातली ओके. आणि ताजे नंतर आम्ही ते करतले. आमची एक प्रक्रिया असता, त्या प्रक्रियेची एक भाग म्हणटकच आमचो जालो. तातूंत भितर नॉर्थाक बैठक जाल्यो, सावथाक मिटिंगा जाल्यो. तातूंत कोणाचे प्रोबेबल कॅन्डिडेट आसा ते कॅन्डिडेटाची नांवां घेतली. त्या नांवा प्रमाणे आमी तांकां तांचे सर्वे रिपोर्ट्स, तांचे लोकसंपर्क, बाकी सगळे अभ्यास आसा तो सगळो करतात. आणि ताजे नंतर मागीर परत एकदा स्टेट इलेक्शन कमिटीच्या हातूंत भितर डिसिजन घेवन आमी फुडें वता. मगो बरोबरची युती ही आमची जाल्लीच आसा. फक्त ती जातली सिटां शेअरिंगाचे एकदा विशय सोंपलो की सगळे गोष्टी मुखार वतल्यो. आणि इंडिपेंडंट आसा सर, तांकां कशें कितें करतले इंडिपेंडंट ती आमदार? सध्या तरी हांव इतलेंच उलोवपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्राच्या नुस्तेमारी अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतिल्ले दोन्ही ट्रॉलर आपल्या मालकीचे न्हय तशेंच आपल्या नांवाचेरूय ते नोंद ना अशें स्पश्टीकरण साळगांवचो आमदार केदार नायकान दिलें. विरोधक मुद्दाम जावन आपलें नांव बदनाम करतात असो आरोप आमदार केदारान केलो. बेश्टेच आपलें नांव बदनाम करतल्यांनी आतां माफी मागची अशी मागणी आमदार केदार नायकान केल्या. महाराष्ट्राच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी केल्ल्या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गोंयचे 2 ट्रॉलर जप्त केल्ले. हे ट्रॉलर आमदार केदार नायकाचे आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी केल्लो. तांच्या ह्या आरोपांक आतां आमदार केदार नायकान प्रत्युत्तर दिला. अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतिल्ले दोन्ही ट्रॉलर आपल्या मालकीचे न्हय तशेंच आपल्या नांवाचेरूय ते नोंद ना अशें स्पश्टीकरण साळगांवचो आमदार केदार नायकान दिलें. आपली फॅमिली फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन ह्या ट्रॉलराच्या वेवसायात आसा. मात आतां राजकारणात व्यस्त आशिल्ल्यान ते ट्रॉलर दुसरे कडेन चलोवपाक दिल्यात. विरोधक मुद्दम जावन आपलें नांव बदनाम करतात असो आरोप आमदार केदार नायकान केला. बेश्टेच आपलें नांव बदनाम करतल्यांनी आतां माफी मागची अशी मागणी आमदार केदारान केल्या. बोट्यो ज्यो पळय इल्लीगल फिशींग करताय ही जी पळय केदार नायकाची बोट म्हणून दवरलेली आहा तेणी महाराष्ट्रान. आतां हो गोंयचो MLA हेजी बोट दवरप म्हणल्यार तुमी चिंताय हो गव्हर्नमेंट कितें चलयतलो. हेजेर सारकें दाखोवन दिता की गव्हर्नमेंट फेल जाला. BJP गव्हर्नमेंट सारको फेल जालो आहा. एकडे लॉ अँड ऑर्डर ह्यो चोरयो जाताय, वयर जे पळय गांवांत चोरी जाताय, तशेंच आयज दर्यांत चोरी जाल्यो, एकडे कांयच करूंक जायना. जाल्यार महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटान धरून ह्यो बोट्यो दाखयल्यो की बरें इल्लीगल फिशींग दर्यांत जाता म्हणून, LED लायट फिशींग जाता म्हणून. हें कितें चलना. आयज MLA ची बोट दवरप म्हणल्यार तुमी चिंता MLA जरी तर लायटी घालता जाल्यार बाकीचे आमची दुसरी नुस्तेकार केस घालपा नाय. काँग्रेसीन प्रेस घेवन तुमचे डायरेक्ट म्हणले की तुमची बोट एडजेक्ट हे कितें. हय, सो कितें आसा हांव पयलीं क्लियर करता. ती बोट म्हाजी न्ही, म्हणजे फॅमिली बिझनस तो. म्हणजे बापायच्या टायमावयल्यान आमच्यो बोटी आसा. ती बोट जी धरली आतां प्रेस कोणें घेतला पळय तो रॉंग चुकीचो घेतलेलो आसा. म्हणजे डायरेक्ट म्हाजें नांव काडलां. ती बोट म्हाज्या नांवान ना कांय ना. ती बोट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हणटा ती बोट म्हाजी न्ही. सेकंड ते कोण प्रेस केला पळय तेंचे फॅमिलीचे कोणें घेतले कोण उलयतालो तेंचे फॅमिलीचे तेंचे भावांच्यो बोटी आसा. सो दॅट डजंट मीन की तेज्यो बोटी न्हू. सो हांव फक्त तुमकां क्लॅरिफिकेशन आयज परतें दिता की जी बोट आसा ही बोट म्हाजी न्ही. कोणें म्हजें नांव काडलां म्हणजे तेंच्यांनी अपोलोजायज करपाक जाय. बट वॉट एवर तेंकां कितें जालां झॅडपी इलेक्शन लागीं आयल्या तेंकां खाज एक कडेन येता आनी ते खर्चयता दुसरे कडेन. सो इन पॉलिटिक्स हे चालू आसतलेच सगळे. सो हांव फक्त तुमच्या माध्यमांतल्यान क्लॅरिफाय तुमकां करता की जी बोट धरल्या ही बोट म्हाजी न्ही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवचल शारात डेंग्यू नियंत्रणात आयला असो समज जाल्लो आसतना आतां परत एकदा डेंग्यून तकली वयर काडल्या. शारांतल्या बोड्डे वाठारांतल्या एकाच घरांतल्या 2 भुरग्यांक मेळून डेंग्यूचे कांय दुयेंती मेळिल्ले आसा. देखून बोड्डे वाठारांत भिरांत पातळ्या. 2 वर्सां पयलीं दिवचल शारांत डेंगू दुयेंसान दुमशारां घातिल्ली. बोड्डे सयत बाजार वाठारांत मेळून डेंगूचे 10 परस चड दुयेंती मेळिल्ले. उपरांत भलायकी खात्यान उपाय येवजण केल्या उपरांत डेंगू नियंत्रणात आयिल्लो. 2 वर्सां उपरांत आतां बोड्डे वाठारांत डेंगूचे दुयेंती मेळपाक लागल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बोड्डेच्या बोर्डाचो वाडो वाठारांत एकाच घरांतल्या 11 आनी 2 वर्सांच्या मेळून 2 भुरग्यांक डेंगूची लागणूक जाल्या.
तांचे हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. गटरांनी निर्माण जाल्ले घाणेक लागून हे दुयेंस पातळ्ळा असो थळाव्यांचो दावो आसा. जे तोंडा फुडल्यान न्हू गटर आहा पळय हो कितलेशीच वर्सां जालीं असोच चलता. हेतून सगळे लोक घाण सोडटात. नाजाल्यार तुमकां हांव दाखोवं शकता खंय खंय पायपां सोडल्यात ती. तेन्ना म्हाज्या घरान आयज 2 पेशंट, एक म्हाजो भाव रिकवर जावन येयलो आनी म्हाजे एक 2 वर्साचे भावाचे चेडूं आनी 11 वर्साचो भावाचो चेडो एडमीट आहा आयज आमच्या आजुलून म्हापसा आजुलून. कित्याक लागून? सेम डेंगू न्हू. तांकां हांव तुमकां जाल्यार प्रूफ दिवं शकता न्हू. म्हणजे डेंग्यू हे ऑर्डर आनीक 2 जाणांक जाल्लो. एक सुशांत नायक पिरणकर म्हणा, तेजे सुद्दां डॉक्युमेंट आहा तेजे कडेन जे गव्हर्मेंटान दिल्ले हेल्थान ते आसा. आनीक तेजें नांव म्हाका येना पूण ताका आमी भाऊ म्हणटात. सातेरकर म्हणजे कोर्ट तेजे डॉक्युमेंट आहा. तो 15 दीस उरलो तो आनी आमचो भाव जवळ जवळ 8 दीस उरलेलो आनी सुशांत नायक पिरणकर म्हणटा तो 8 दीस उरलेलो. तेन्ना हेजेर गव्हर्मेंटान कितें हेजें हेल्थाक डिपार्टमेंटाक कंप्लेन करूं शकता पूण कोणूच हांगासर. आनी आमचो जो हांगासरलो कावन्सिलर आहा पळय, कावन्सिलर ह्या वाड्यार 100 नंबराचो, तो केन्नाच ना फक्त नाल फोडूंक येता. हे टायल्स घातलेले पळय हे तेन्ना नाल फोडूंक येयल्लो नाल्यार केन्नाच तो बाबा म्हणजे हांगासर डेंग्यूचे पेशंट मेळपाक लागले. मेळत न्हू विथ प्रूफ मेळ्ळे न्हू. बट गव्हर्मेंट तांकां 2 भुरगे एडमीट आहात. हय आतां 2 म्हणजे आतां एट प्रेझेंट एक म्हाजो भावाचो चेडो आनी भावाची चेडूं ते 2 वर्साचे ताका उलोवंक सुद्दां जायना अजून. कितें सांगतले? पड्ड्यान जाला तो गटर साफ करपाचो. डेंगू जाल्लो आहा. लोक हांगासर हॉस्पिटलान वचून येयल्ले आहा. परत आतां सुरवात जाल्या डेंगू जावपाची. गव्हर्मेंटान मातशें कितें घेवपाचें एक्शन घेवपाची. पण हांगाच भरपूर घाण आसा. घाण आहा सगळ्याक साफ करपाक बीन कोण येयना. ते लक्ष मारपाचें तेंचेर. नाल्यार डेंग्यूचो भरपूर फैलाव जावंक शकता. डेंगूचो भरपूर परिणाम जावंक शकता. गटार तुम्ही निवळ करा आणि पाणी खंय सोडटलो. हांगा डेंग्यू जाला खंय लोकांक. फाटल्या दिसांनी आसलो हे आले नको आयजूच आयकला आयजूच आयकले आम्ही. मग आता कितें करचें तुमची मागणी आहा? साफ करपाचो अशी वास बी येता. येतो मी घालता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बंगालच्या खाडीत तयार जाल्ल्या दितवा चक्रीवादळा खातीर श्रीलंकेत 123 जाणांक मरण आयले जाल्यार सुमार 130 जाण बेपत्ता जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. भारतात कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा ह्या 5 राज्यां खातीर उटंगराच्या पावसाचो अलर्ट जारी केला. दितवा चक्रीवादळाक लागून हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाल्या. या भयानक दितवा चक्रीवादळाक लागून आतां मेरेन श्रीलंकेत 123 जाणांक मरण आयला जाल्यार आनीक 130 जाण बेपत्ता जाल्ल्याची म्हायती आपत्ती वेवस्थापन केंद्रान दिल्या. सप्तकभर पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून सुमार 43,995 लोकांची तशेंच सैमीक नाशाडी जाल्या. सशस्त्र दळाच्या आदारान मदत कार्य सुरू आसात. हवामान वेवस्थेचो परिणाम सोमार सावन जाणवला. कांय वाठारांनी हुंवारावरी परिस्थितीक लागून अधिकाऱ्यांनी कोलंबो सावन हिंद महासागरात व्हांवपी केलानी न्हंयचे देगेर रावपी लोकांक भायर काडपाचे आदेश जारी केल्यात. राजधानी सयत देशांतल्या चडशा वाठारांनी पावस उणो जाल्लो पूण जुंव्याच्या उत्तरेकडल्यान कांय वाठारांनी दितवा चक्रीवादळाच्या उरिल्ल्या परिणामाक लागून पावस चालूच आसा. मजगती दितवा चक्रीवादळाक लागून लोकांक मरण आयिल्ल्यान आनी व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें दुख्ख उक्तायला. दितवा हुंवाराक लागून आतां मेरेन श्रीलंकेत 123 जाणांक मरण आयला जाल्यार आनीक 130 जाण बेपत्ता. वादळ लागीं पावतकच तामिळनाडूत दर्यादेगेर पावसाचें प्रमाण चड वाडटलें. IMD फुडले 2 दीस तमिळनाडू, दक्षिण आंध्र प्रदेश आनी पुंडुचेरीत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय.
कांय वाठारांनी रेड अलर्ट जारी करून हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जावपाची शिटकावणी दिल्या IMDन. दितवा चक्रीवादळा उपरांत भारतान श्रीलंकेक आदार पुरवण धाडला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दुःख उक्तायत अतिरिक्त आदार दिवपाचें आश्वासन दिला. पुराय तामिळनाडूत खर हवामानाक लागून 54 विमान सेवा रद्द. दितवा चक्रीवादळाक लागून व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उक्तायले दुःख. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. वार्का वाठारांत एक धक्कादायक घडणूक घडली. वार्का पोरण्या मालमत्तेच्या वादाक लागून लाझिमा गाल्डिनो ह्या बायलेचेर लोखणाच्या रोडान जीव घेणो हल्लो जालो. तिका गंभीर जखम जाली. उपरांत तिका उपचारा खातीर GMCत भरती केली. तिचेर उपचार चालू आसात. ह्या प्रकरणात कोलवा पुलिसांनी दुबावीत जो पेरेरा हाचे आड खून करपाचो यत्न आनी चोरयेचो गुन्यांव नोंद केला. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. काल वार्का फिडमोर ह्या रेस्टॉरंटा कडेन एक मारहाणेची घडणूक घडली. ही घडणूक जी आसा ही प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान जाल्या अशें कोलवा पुलिसाचें म्हणणें आसा. लासिमा गाल्डिनो ह्या बायलेक जो पेरेरा ह्या दादल्यान जबर मारहाण केली. तिच्या तकलेर लोखणाचो रॉड मारलो आनी ती गंभीर रित्या जखमी जाली. ताजे नंतर ताणें तिचो मोबायलय काडून घेतलो. ह्या घडणुके नंतर तिका GMC हांगा शिफ्ट केल्ली आसा आनी ती खूब गंभीर रित्या जखमी जाल्ले कारणान खूब सिरियस आसा. कोलवा पुलिसांनी दिल्ली म्हायती प्रमाणे ही प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान ही घडणूक घडली आनी कोलवा पुलिसांनी हे अटेम्प्ट टू मर्डर ह्या सेक्शना अंडर ही केस बूक केली आसा. सद्याक जो आरोपी आसा तो पळून गेलो आसा आनीक ताचो शोध कोलवा पुलीस घेतात. इतली मजगती आदलो बाणावलेचो आमदार आनी एक्स मिनिस्टर चर्चिल आलेमांव हाणें कोलव्याक गुंडागिरी वाडटा, पुलिसाचें लक्ष ना आनी हातूंत भितर सद्याचो प्रेजेंट जो आमदार आसा वेन्झी वेगस हाजे समर्थक इन्वॉल्व आसात आनी ताका लागून पुलीस कांयच एक्शन घेना. हाका लागून आपणें CM कडेन उलयलां आनी आपल्याक गॅरंटी आसा की CM हातूंत बेगीतली बेगीन एक्शन घेतलो आनी कोलवा पुलिसाक डायरेक्शन येतलें की हाका बेगीतली बेगीन ह्या आरोपीक धरचो अशें ताणें मागणी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानीकर. वार्का एका बायलेचेर अनवळख्यांनी लोखणान हल्लो केल्लो ह्या प्रकरणाचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांवान खर निशेध केला. बाणावलेत गुंडागिरी वाडल्या आनी ह्या प्रकरणाचेर बाणावलेचो आमदार कित्याक वग्गी आसा? पुलिसांक दुबावितांक अटक करपाक अपयश कित्याक आयला असो प्रश्न चर्चिलान केला. तशेंच पुलिसांनी ह्या प्रकरणात दुबाविताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी चर्चिलान केला. आवाज घेतालो वर्साबायल आमदार वर्साबाचेर आवाज करता तेजें काम कांय ना, गांवांत काम कांय ना. वर्साबायल आमदार सांगतालो की आपण दादागिरी बंद केली म्हूण. पयलीं आमदार आसून दादागिरी जाता म्हूण. आनी तुमी सगळे प्रेस म्हाका आतां अडको लागल्यार 20-30 वर्सां जालीं. हांव आमदार आसतना केन्ना दादागिरी केली तुमी? हांव आमदार आसतना केन्ना दादागिरी चल्ली? आज आमदार सांगता बोळा मारतालो आपण दादागिरी बंद केली म्हूण. आनी आज कालच्या दिसाक ही दादागिरीचेर तकली फोड्या हे बायलेची. आमदाराची जाप ना मरे. दादागिरी कोण करता? आमदाराक मनीस जाय ते दादागिरी करताय. आमी केन्ना आमदार आसले आमी कोणा केन्ना दादागिरी केली ना केन्ना. आनी आमदाराची आज जाप ना मरे. जाप आमदाराची हे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार आहात तरी जाप आहात. हे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी हे बायलेक इतले मारप आज ते गेले इतले मारून ताका हे भाशेन तरी हे भाशेन हें केलां. आज हॉस्पिटलांत बांबूल हॉस्पिटलांत मरणाचें झगडटें जाल्यार ही दादागिरी केल्या तेणी जाप केल्ली ना म्हणून दादागिरी जाता म्हणून. आनी फकत परतून सांगप आपण ही दादागिरी बंद करूं. दादागिरी करता मरे. आमी आसतना तुमी सगळे प्रेस आमी आसतना केन्ना दादागिरी जाल्यार वय सगळ्यांनी आतां नाम जालें जाल्ली अशें केन्ना जालां? कला आणि संस्कृती खात्यान सांखळे रवींद्र भवनात कला सृजनोत्सव ही 2 दिसाची कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. आमी सगळे सरकारी सेवक आसात. आमी सगळ्यांनी लोकांची सेवा करप हो आमचो मुखेल हेत आसपाक जाय. तशेंच स्वताचो आनी दुसऱ्याचो हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवप खूब गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी उलोवप केलें. शेवटी आमी सगळे जाण
सरकारी नोकर आसा, सरकारी सेवक आसा, हे लक्षात घेयात, इन्क्लुडींग मी. हांव त्या खातीर सांगता, नॉट एज अ मुख्यमंत्री बट इट इज अ मुख्य सेवक. आमच्या सगळ्यांचें काम सगळ्यात पयली लोकांची सेवा करप. हो जर आमच्या तकलेन फिट आसत जाल्यार कोणूच आपलें काम हे खंयसरूच विसरूंक शकना. हांव त्या खातीर म्हणटा की हांव कंटिन्युअसली काम करता आसतना सकाळी जेन्ना 9 काम सुरू करता आनी रातचे म्हजे 11:30-12 काम सोंपता, जाल्यार इट इज मूळ उद्देश. हांव ह्या खुर्चेर बसला कित्याक जाल्यार हांव बसला लोकांचें काम करपा खातीर. आनी तोच जर हेतू आमी लक्षांत घेतलो म्हणजे आमच्या 8 वरांच्या कामात म्हणजे आमी जो प्रोडक्टीव टायम जो दिवपाक जाय पळय ऑफिस अवर्सांक लोकां खातीर, लोक आसा, लोकांचें काम आसा म्हणून आमी हे खुर्चेर आसा. आनी तें काम करपा खातीर आमी जर प्रोडक्टीव टायम दिलो, आमी सतत म्हणटा आमच्या कंप्लीट 8 वरां ऑफिसांतल्या पैकी 6 वरां सुद्दां जर आमी प्रोडक्टीव काम केलें न्ही जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात तें काम जावपाक शकता. ऑल्दो ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी करपा खातीर म्हाजो विरोध हो केन्नाच आसचो ना. उलत जाल्यार हांव म्हणटलो की असल्या एक्टिविटी खातीर गव्हर्नमेंट सदांच तुमकां प्रोत्साहन दितले, पण आपल्या टेबला वयली फायल ही केन्नाच उरूंक जायना. आनी आपल्याक दिल्लें काम हे आपल्या वयल्या बॉसान सांगलेलें काम हे आपूण मुद्दामून तें टाळचें न्ही. आनी तें सगळें करून आपूण जर एखादी चड एक्टिविटी केल्यो, आमी जर म्हणटा की शेवटी आमी लोकां बरोबर डील करता आसतना, लोकां बरोबर ट्रीट करता आसतना, आमचें सगळें काम करता आसतना हॅपिनेस इंडेक्स वाडप हो गरजेचो आसा. आनी हॅपिनेस इंडेक्स वगीच वाडोवंक शकना. म्हणजे हांवें सदांच म्हणटा ऑफिसांत येयल्लो म्हण हे तूं कित्याक येयला रे हे म्हणत जाल्यार बाबा तो असोच पळयता, बाबा कित्याक येयला यो, कितें असलें दी हांव पळयता. हो टोन आसत न्ही जाल्यार तेज्याय भितर फरक पडटा. तोय म्हणटा बाय मातशें काम करा म्हणून. तुमी हे कित्याक येयला म्हणत न्ही, ती कोण ती बसल्या पळय न्हू रे ती, तो आनीक शब्द कितें तरी ताका विश्लेशण लायता आनी तो वता. तें हांव सांगना, हांव मुद्दाम सांगता. जर तुमकां बाय म्हणपाक जाय, बाबा म्हणपाक जाय, भाई म्हणपाक जाय आसत जाल्यार तुमचोय टोन तितकोच बरो आसपाक जाय. जाल्यार भायर येवन जो आहा पळय न्ही जाल्यार तो वेगळ्या टोनान सांगतलो. म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, हॅपिनेस इंडेक्स वाडपा खातीर तुमी सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात काम करतले. तुमचोय हॅपिनेस इंडेक्स वाडयतले आनी गोंयच्या लोकांचोय हॅपिनेस इंडेक्स वाडयतले. शेवटी तुमचेर डिपेंड आसा हें हांव तुमच्या लागीं मागता. ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकार